साहित्यिकांक खूप आनंदाची गजाल, कारण 25वें साहित्य संमेलन करपाची संद आमकां गोवा पुण्य अकादेमीन दिल्ली आसा. तुमकां सांगला तशें हायस्कूलच्या ठाण्याचे, त्याच बरोबर आमची साहित्य मंथन संस्था जे आसा ते युवा खातीर आसता आनी वेगवेगळ्यो आमी स्पर्धा घेतात आनी अख्ख्या गोंयांतले युवा साहित्यीक आमच्या सत्तरीन त्या निमतान पावतले. आमचे कडेन पयलींच एंट्री आयिल्ली आसा, ताजेर तांकां इनामां फावो जातली आनी दिसभर दुसरे भर त्यांच्या साहित्याची चर्चा जातली, मार्गदर्शन तांकां जातलें. खबर आसतली की हाजो लाव जो आसा तो आमच्या ह्या थळावे जे रायटर्स आसात, लेखक आसात तांकांय जातलो, जे विद्यार्थी हांगातले तांकांय जातलो, कारण ह्या वाठारांतले सांखळे कॉलेज आसूं वा आमचे हायस्कूल पावण्यावयले विद्यार्थी जे बरयतात ती आसूं वा हायर सेकंडरी ज्यो आसा सत्तरींतल्यो ती आसूं, तांकां हे बऱ्यांतलें बरें मार्गदर्शन जातलें. आनी एक खूब आनंदाची गजाल सांगपाक जाय की सत्तरी ही कोंकणी साहित्य बऱ्यांतलें बरें रचपाक आनी दर्जेदार साहित्य निर्माण करपाक आमच्या साहित्यीक आमी मुखार सरिल्लो आसा. आनी हाची रुजवात आमकां मेळटा की आमकां एक बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाल्लो आसा, एक युवा साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादेमीचो आनी एक साहित्य पुरस्कार ह्या आमच्या लेखकांक फावो जाल्ले आसा. त्या नदरेंतल्यानूय हें साहित्यीक आसा, थळावें साहित्यीक आसा. म्हाका दिसता ह्या साहित्य संमेलनांतल्यान उर्जा घेवन बऱ्यांतलें बरें दर्जेदार साहित्य निर्माण करपाक भर दितलो. आमकां अशें दिसता की पयलेच फावट इतले दूर पयस साकून विद्यार्थी येवपाचे आसा, शिक्षक येवपाचे आसा, आस्वादक येवपाचे आसा, आमचे कोंकणीतले तशें मराठीतले लेखक ह्या साहित्य संमेलनाक एटेंड करपाक. त्या नदरेंतल्यानूय तेंची वेवस्था वेवस्थीत जावची म्हणून स्कुलान आमी तेंची वेवस्था केल्या, रावपाची वेवस्था केल्ली आसा, मागीर कांय फार्मांनी आमी रावपाची तेंची वेवस्था केल्ली आसा. इवन जे भायल्यान आमचे जे जयंत कायकिणी येतले, एक म्हाका दिसता ह्या 24 वर्सांत पयलेंच साहित्य युवा साहित्य संमेलन जाता जे सगळ्यांक घेवन जाता आनी गांवांतल्या लोकांक खास करून. आनी ह्या आयोजनाक आमच्या ठाणेच्या जो फडगो गांवकर आसा किंवा उत्तम गांवकर आसा ह्या सगळ्यांनी, पांडुरंग गांवकर पयलीं जो झेडपी आसा, ह्या सगळ्यांनी सहकार्य दिलां आनी सगळ्यांनी आपल्या गांवचें संमेलन अशा प्रकारचो एक विचार करून आमी करूंक सोदतात. अशा प्रकारचें हें संमेलन आसा जें आमच्या सत्तरींतलें एक वेगळें संमेलन जावचें म्हणून सत्तरींतल्या लेखकांची पुस्तकां जीं आसा ताजें एक खाशेलें पुस्तक प्रदर्शन जातलें. त्या प्रदर्शनाक सत्तरींतले लेखक आपली पुस्तकां प्रदर्शनाक मांडटले आनी त्याच बरोबर विक्री करतले. म्हणटकच सत्तरींतले लेखक तांची पुस्तकां, तांचें लेखन एकंदरीत ह्या युवा साहित्य संमेलनांतल्यान सगळ्यांक कळचें म्हणून हो एक उपक्रम आमी राबोवपाचो केला. अशे वेगवेगळे उपक्रम जे आसात ते ह्या आमी साहित्य संमेलनांत आमी राबयतले. शिक्षण मेळावेले आमचे जाणकार वडील आनी आदले उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भास्कर नायक हांचो खास भोवमान 25व्या वर्साच्या कारभारांचे वतीन प्रातिनिधीक असो भोवमान त्या माचयेर जातलो. सत्तरीच्या एकंदरीत युवा साहित्यिकांनी सत्तरीचें दायज, सत्तरीची संस्कृताय, सत्तरीचें पर्यावरण, सत्तरीचो समाज, सत्तरीचे बायोडायवर्सिटी जाका आमी जैव विविधताय म्हणटा, ह्या नदरेंतल्यान समाजाक जागृत करपी साहित्य निर्माण केल्लें आसा. आनी तीच परंपरा मुखार व्हरपी नव्या लेखकांची 5 पुस्तकां आमी त्या दिसा उजवाडायत केले. हें व्हडलें योगदान सत्तरीच्या युवा साहित्यिकांनी दिल्लें आसा. आनी अशें सत्तरीचे भुमीत ठाण्यात हें युवा साहित्य संमेलन घडून येतलें. पत्रकार परिशदेंत पत्रकार भावांक हांव नमस्कार करता. आतां सांगलां ते प्रमाण कन्नड आनी कोंकणी लेखक, साहित्यीक, कवी आनी कन्नड फिल्मा खातीर गीत रचना करपी फिल्म रायटर तेचे कर्नाटकांत आनी कन्नडाच्या माध्यमांतल्यान भारताक जाचो परिचय जाला अशें कोंकणी भाशीक साहित्यीक जयंत कायकिणी हे मुखेल सोयरे म्हणून हांगा येवपाचे आसा. आदरणीय मुखेल मंत्री ह्या युवा साहित्य संमेलनाचें उद्घाटन करतले. देविया राणे स्थानीक आमदार हांची उपस्थिती आसतली. त्याच प्रमाण पंच, सरपंच, स्थानीक लेखक, ज्येष्ठ लेखक, शिक्षक आनी साहित्याच्या समीक्षेच्या मळार काम करपी लोक ह्या माटवांत आसतले. ह्या वर्सा युवा लेखक, कथाकार, कवी, पथनाट्यकार आनी समीक्षक हेमंत अय्या
हाजी संमेलनाचे अध्यक्ष युवा अध्यक्ष म्हणून आमी नेमणूक केल्या, ताची अध्यक्ष म्हणून ताची वेंचणूक केल्या. त्याच प्रमाण ह्या वर्साचो दर वर्सा आमी एक युवकाक पुरस्कार भेटयतात. मेघश्याम नायक हांच्या पवित्र उगडासाक ओंपिल्लो राजू मेघश्याम नायक हाणें स्पॉन्सर केल्लो, ताणें आमकां भेटयल्लो पुरस्कार हो नवनाटककार, युवा समीक्षक, लेखक दीपराज सातोर्डेकार ह्या युवकाक फावो जाल्लो आसा. तोय बी पुरस्कार त्या वेळार आमी भेटयतले. 25 वर्सां आदीं ज्या व्यक्तीक सत्तरीत हांवें केव्हा बी हायस्कुलान जाता तशें युवा साहित्य संमेलन कॉलेजींनी जातालें. फर्स्ट टायम ते हायस्कुलान घडटात आनी सगळ्या गांवच्या सहकार्यान म्हणटा तशें आनी ते हे ऑर्गनायज करतात गोवा कोंकणी अकादमी, साहित्य मंथन आनी PMC स्कूल ठाणे. आनी हे 25वें युवा साहित्य संमेलन आयोजीत केल्लें आसा. ताची ही पत्रकार परिशद हांव स्वागताध्यक्ष ह्या नात्यान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आनी